बेतोडा निरंकाल पंचायतीचे सरपंच म्हणून मधु विष्णू खांडेपारकार हांची बिनविरोध वेंचणूक जाल्या। उमेश गावडे हांणी राजीनामो दिल्ल्यान सरपंच पद रिते आशिल्लें म्हणून मधु विष्णू खांडेपारकार हांची निवड जाली। ह्या वेळार हेर पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले। पयलीं 2012 हांव सरपंच आशिल्लो, तसोच म्हाका बिनविरोध निवडून दिल्लो आनी आजूय बीन 11 तेन्ना 9 मेंबर आशिल्ले, आतां 11 मेंबर आसा। तरी 11 मेंबरांनी म्हाका अनुपोदन मेळ्ळें म्हणजे हांव विश्वासाक पात्र ठरपाचें। सगळ्यांक एकसाथ घेवन हांव बरें काम करतलो आनी चडांत चड आमचे एक सरपंच आशिल्ले उमेश गावडे रिजायन जावन हो वेकंट करून म्हाका हांगसर सरपंच जावपाक एक वाट मेळ्ळी, तेजे बद्दल चडांत चड धन्यवाद। आनी जे पंचांनी म्हाका सपोर्ट केला तेंच्या मनासून हांव तेंचे आभार मानता। आनी म्हाका हें काम करतना पंचायती काम करतना सगळ्या पंचांची सहकार्याची गरज आसा आनी तशीच फक्त पंचायत न्ही तर सगळ्या वाठारांचे जे लोक आहा त्या लोकां कडल्यान चड म्हाका अपेक्षा पाठिंब्याची, कित्याक तर हे सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हण क्लब म्हण ह्या माध्यमांतल्यान आमकां चडांत चड उदरगत करपाक जाय। बेतोडा पंचायत क्षेत्रांत आसा, जे जाग्यार आज सरपंच पदाचे निवडणूक आशिल्ली। गेल्या म्हयन्याक जो उमेश पांडुरंग गावडे आशिल्लो सरपंच, त्यांनी रिजायन जाल्लो, करारानुसार रिजायन जाल्लो आनी आज मधु विष्णू खांडेपारकार ह्याची सरपंच म्हणून निवड जाल्ली आसा। गोमंतक TV खातीर बेतोडच्यान एकनाथ खेडेकर।